वास्को वाठारांत घोळी वखदां मोकळेपणान मेळटा तशेंच राज्यात घोळी वखदां जप्त जाल्ल्याचो केशी हालींच्या काळान वाडल्या। ह्या संदर्भात नियंत्रण हाडपाक कसले उपाय काडटले असो प्रश्न आमदार ग्लेन टिकलो आनी आमदार कार्लोस आल्मेदान मुखेलमंत्र्यांक केलो। तेन्ना तरणाट्यांक सुरक्षीत करून ह्या विशयाचेर जागृताय करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां। आरडीएस गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार। Like no drugs are available openly, speaker sir. And speaker sir, आमका हिंगा reply दिला speaker sir की like no such consumption of drugs दिला. Second दिला like no patrolling कोद्दा. Speaker sir, like हिंगा answer and there are like no two replies. Like no one reply is saying that no case has been registered. And मागीर आमका सकाळ सांगता speaker sir की like no patrolling चालू आसा speaker sir. माननीय सदस्याचो प्रश्न जो आसा हो number of cases booked by Vasco police with regards to narcotic drugs peddling and drug usage in and around Vasco constituency, speaker sir. उत्तर तांकां दिलां की no cases have been registered. स्पीकर सर, हे उत्तर दिल्या नंतर दोन फावटी ह्यो घटना घडल्यात। एक 25 जुलैक घडला जेतून 3 जण एक्यूज्ड आसात आणि ती केस रजिस्टर केल्या। इट इज रजिस्टर्ड एज क्रिमिनल केस नंबर 56 ऑफ 2016 आणि रोखडेच 2 दिसांनी स्पीकर सर 27 जुलैक आणि एक एक्यूज जाल्ला। 25 जुलैक जे जाल्ल्यात तातूंत तांचें नांव राजू हनुमंता गोलार, 25 वर्सांचो भुरगो, खारीवाड्या जेटीचेर। ताजे कडेन 332 ग्रॅम गांजा मेळ्ळो। In fact, it's a very serious problem in the state of Goa, because I know this question is related to Vasco, but this drug menace has been all over Goa, because sir. So I want to ask the Honourable Minister, Chief Minister, who is our Home Minister, that what steps will be taken to curb this drug menace, because the police are aware of all this and they have to come heavily cracked on this. What step will the Chief Minister take in this regards to stop this or to lessen this? It should be stopped completely. I would like the Honourable Chief Minister to tell me this. असल्यो गजाली दोन पद्धतींनी टॅकल करूंक जाय। एक, यू नीड टू एड्युकेट द यूथ्स, ही एक बाजू। आणि दुसरे वटेन म्हाका दिसता ऑल पॉसिबल मेजर्स लायक सर्विलन्स, इंटेलिजन्स जो तांचो आसता तातूंतसूनय म्हायती घेवंक जाय। आनी सायमल्टेनियसली ह्या ड्रग्साचे इल इफेक्ट कितें आसा भुरग्यांक तारुण्यान कळना स्पीकर सर, आनी त्यामुळे इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हे हायलायट जावंक जाय। यू नीड टू एड्युकेट द स्टुडंट्स, एड्युकेट द यूथ्स, bring up, come out with awareness campaigns, भुरग्यांकूच युवक युवतींकूच इन्वॉल्व करून अवेअरनेस कॅम्पेन्स हाडूंक जाय। ह्यो गोश्टी जायनात अश्यो ना, ह्यो गोश्टी जातात स्पीकर सर, पूण त्यो सिरियसली जावंक जाय अशें म्हाका दिसता।